same family. एके फॅमिलीचे आसत जाल्यार बरोबर बसात. Okay. फुडें बसय तांकां. बरें बसनी तकार जालेली आहा ताका थंयसर बसनी. दोगांय बरोबर बसात. आरे तिथं फाटल्यान पळयात म्हणून. Sit down there. No, sit.
Page 98, G2. सियोनाचे पोरचे तुमचे सोडवण करूंक होबले सर्वेस्पोर येता. तुमच्या काळजाच्या संतोषांत सर्वेस्पोर आपलो मोहिमेवंत ताळो आयकोसो कोत्तलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगळ्यांक आनी एके वतीन दिलोलो आसा, पूण आतां काळजांत थावन तुमकां तो दिता. आमी सगळीं जाणां उत्सुकतायेन बाजिलिकेक येवपाक कितलीं आशेताल्या आनी शेकी आमी पावल्या. अशेंच जे कोण जुद्यो आसताले ते जेरुसलाक वेताना हेच भाशेन तांकां मुरगोट कसो येतालो तांकां वयर वचपाक, कित्याक थंयसर ते देवाक मेळटात. हांगसर आमकां सायब देव हाजीर कोत्ता ताच्या मागण्यांनी. आसतना ताणें तेच भाशेन केलें. रात दीस तो मागण्यांत आसतालो आनी ताचो वावर तो आपूण करिनासलो, सौमीच कोत्तालो. ताका लागून आतां पर्यंत देवान ताका दवरलेलो आसा आनी तो एकदम पावरफूल आसा. पूण हो पावर आमकां सगळ्यांक आजून लाबूंक ना. लाबूंक आमी सगळीं जाणां मागण्यांत रावया. तर ह्या वेळार आमची पातकां, आमी सगळीं देवाची भुरगीं, देवान आमकां पूर्णपणे बरीं केलेलीं आसा. पूण पळयात कशी आमी वायट जालेलीं आसा. वायट म्हणून वायट न्हय आमी, पूण सट करून आमचे उतरांनी कोन्यांनी चालींत वायट घडटा. आनी तें घडलें की ना मागीर आमकां दूख लागता. आनी दूख लागली की ना मागीर आमी कितें करूंक जाय तें नकळो परतून तेच मिस्टेकी कोत्ता आनी हे भाशेन तातूंतच मागीर लवता. तातूंतली भायर सरच्याक देवान आमकां खूब मदत केलेली आसा. पयले सुवातेर आपल्या पुताक धाडून ताचे उद्देशी आमकां सोडवण फावो केलेली आसा. आनी ही सोडवण कशी फावो जाता ती आमी सगळीं जाणा जेजूक चिटकोन रावंक जाय. पूण तें जायना, कित्याक ही पातकां आमचे भितर आसात ते आमकां आडायतात. आमची पातकां आतां कबूल करया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. कितें म्हणून पातक म्हजें सवें सगळें म्हाका कंट्रोल करता. घडयेक म्हजी चिंत ना, तींच सगळो गत येतात. हो भिरांत भावना, हो गर्व, हो दुस्मानकाय, दुसरी म्हाका कितें वायट करूंक सोदता म्हणून अशे भाशेन म्हजे मनांत संशय येता, सस्पेशन, कितें म्हणून आसा म्हज्या मनांत, काळजांत. तें सगळें आमी आतां कबूल करया, जेजू कडेन मागया आनी तो आमकां तातूंतली आतांच्या आतांच सुटका दितलो. ताचेर विस्वास दवरया. आनी आतां सगळीं जाणां काळजांत थावन आमचें पातक आमी कबूल करून तातूंतली आमकां सोड म्हणून बरोबर हे मागणी आतां आमी म्हणया. हांव पातकी सोर पोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor. मागुया. सासणाच्या आनी काकूटसारा देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेताव. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे पोरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. बसात आनी देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. इजायास प्रवाद्याचें हें पयलें वाचप आनी मागीर पेद्रूची चिटींतलें वाचप. इजायास प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांच्या फारीकपण जालें. सगळ्या तिचे खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळीं फालकीं बरोवन येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळीं उंच कोडपां सपोट जमीन जावन दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक कुशाळकाय आडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशाळकाय आडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोकरांक सांग, ओ पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपले बोळान सगळें तो आपल्या ताबेन कोत्ता. जैताशें इनाम ताजे बरोबर येता. ताचे जैताशें सगळीं चिणी ताचे फुडें वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या फिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेक मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातली. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. म्हणया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा
आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपसोतालोय आनी स्वर्गांतावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिठ्ठीवेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कळाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणे बासायलां तें पाळूंक कळाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसंटन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदललोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब घणघणान नाच जातलें. श्रिश्टीचे दातू उज्यान कडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलेल्या सोकटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी श्रिश्टीचे दातू लासून कोट्टले, तो देवाचो दीस वेगीं पाव म्हूण आशेवन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकाबीन आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वसतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन, निश्कळपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमकां जागयता. देवाचें उतर समर्थ करता. देवाचें उतर समर्थ करता. देवाचें उतर नवोजीवन दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वे
परमेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोब्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत आरडतलो ताळो. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयलोलो जुआंव ओरोण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुसलेमाचो सगळो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुआंव उंटाचे लोयेचे आंगावले न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान म्हजें वन बोलवंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमकां कितें तरी तोकलां आसतलें. तोकलां म्हणजे टच जालां आसतलें. ह्या तिनूय वाचपांनी देवाचें उतर तुमी आयकलां, तातूंत कितें तरी तुमकां घडलां आसतलें आनी तें म्हत्वाचें. कितें तरी लागत जाल्यार थंयचो थान देव आमचे बरोबर मागीर आपलो वावर सुरू करता. तो आमकां तातूंतलें सगळें स्पश्टपणी आमचें जिवीत दाखयता, ताचें जिवीत दाखयता, दुसऱ्यांचें जिवीत दाखयता आनी कशे भाशेन हांवें प्रत्येकान ताका एकवटोन म्हजें जिवीत सारूंक जाय, कित्याक तो जावन आसा वाट, तो तें आमकां स्पश्ट दाखयता. आयज म्हाका तरी हो मुद्दो घेवंक जाय तुमचे बरोबर. खूब सांगपाक आसा पूण सगळें सांगूंक जायना. एकूच तुमकां सांगता. तो कितें म्हणटा जाणां, जुआंव, हांव तुमकां उदकान स्नान दितां, तुमची पातकां तातूंतल्यान पुसून वेतात, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. स्नान म्हणजे कितें? स्नान म्हणजे न्हांवप. आतां आमी सगळीं जाणां न्हांवतात न्हय. केन्ना न्हांवता आमी? सांज जाली की सगळो वार केलेलो आसा, धुळान घामान भरलेली आसा, आमी बरीं न्हांवतात आनी मागीर फ्रेश जातात. मागीर आमचो त्यो मागणी, टी.व्ही. आनी हे भाशेन जेवण केलें म्हणटच मागीर न्हिदता आमी. पूण केन्नाय आमी सकाळची रातीची झेम जाली की ना, सकाळीं उठून पोत्तून आमी न्हांवता. कित्याक? फ्रेश जावपाक. म्हणटच तातूंत आमी फ्रेश जाता, नितळ जाता. दोन वस्तू घडटा आमचे मदें. फ्रेश ताजी जाता आनी नितळ जाता. स्नान तेंच कोत्ता. पूण हें भायलें नितळकाय न्हय, ही भितरली नितळकाय. भितर म्हणली नितळकाय म्हणजे कितें? पळयात, ही आमची कूड, हो भायलो आकार. पूण भितर आमचें कितें आहा? भितरली कूड हिंची ती आतां मन. मनाक दोन भाग आसात. एक म्हणजे चिंतना आनी दुसरी म्हणजे भावना. आनी तातूंत तिसरी वस्त म्हणजे कर्ण्यो. हे तीन भाग आसात तातूंत.
2 भाग म्हत्वाचे, कित्याक हातूनच आमी सगळो करता आसता आनी कोरन्यो मागीर कितें करता, पूण हे सगळे 3 भाग म्हत्वाचे. हांगसर आमकां नितळकाय मेवता. आतां न्हांवली म्हणटच कितें भितरल्यान नितळकाय मेवता ना. घोडेक आमकां बरें शांत दिसता आसत, पूण भितरल्यान तळमळ तशीच आसता ती. ताका लागून कितें करूंक जाय आमी, अशें करीत जाल्यार सोंपें तें, पूण तितलें सोंपें न्हय. आतां आमी जाणो पावसाळ्यांत कितें जाता, खूब व्हांवतरी आसतात आनी ते उदक सगळें तांबडें आसता. एक ग्लास घेवन एक तर तें थोडें उदक काडीत आनी असो ग्लास धरीत, सगळें पयलें तें तांबडें आसता उदक. पूण तशेंच दवरलें की ना, अर्दे वरान पळयत जाल्यार अर्दें उदक सारकें नितळ जालेलें आसा, बाकीचें तांबडें आसा. एका वरान पळयशी तर सगळें आतां तें पळय मेव आसलेलो आसा तें म्हणजे तें सगळें बसता आनी तो ग्लास सारको नितळ दिसता. हें तुमी अणभवलां न्हय. तेच भाशेन आमी शांत बसलीं की ना एका वराक हें जातलें, पूण आमच्यान बसोंक जावचें ना. आमी सगळो गो तळमळीत आसतलें हें कितें करता, बसोंक जायना आमचेलें. ओगेपणान बसोंक जायना, कित्याक ही तळमळ आमचे मदें चिंतनाची भावनाची आसा, ती आमकां आमची कूड आलयता दलयता. म्हणटच तें कितें करपाचें तर, ही तळमळ एका वरान न्हय 5 मिनटांनी तुमच्यान सारकी शांत हाडूंक जाता. कशी? जेजू ही आमची चिंतना भावना रोखडीच आपल्या ताब्यांत करून आमकां शांती हाडटा. पूण ती ताचे ताब्यांत करचें आमी कितें करूंक जाय तर, आमी जेजूक पयले सुवातेर त्या चिंतनांक भावनांक आजीर जावंक जाय आनी ती जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. तो कुड्डो जेजू वेताळा कितें म्हणूंक लागलो, ताणें म्हणलें कोण वेता, आवाज सो जाता, जेजू वेता म्हणून. जेजू ताणें आयकल्लें जेजू खूब पेकोवणी दिता म्हणून. तो दाविदाच्या पुता, म्हाका सोडवण दी म्हणटा तो आयकता आनी ताची शी येता आनी म्हणटा कितें जाय तुवें हांवें केल्लें, ताका हाड म्हणटात, वता ताची शी. कितें जाय हांवें तुका केल्लें, तो म्हणटा म्हाका पळोवंक जाय. ताका हात लायता आनी तो बरो जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजू सरशीं आसता, तो सगळ्याक आसा न्हय. हिंचोरी बसात तुमी, हिंचोरी कितेंय करात, तो सगळ्याक आसा. ताचे सोबे आमी जियेता भोंवतानी आसा. म्हणून ताका आमी तर सांगीत, सायबा ही चिंतना म्हजी पळय आहा ती म्हाका नाका पुरो कोत्तात, ही तूं घे सायबा, तूं तांकां दी. भावना म्हाका भिरांत आसा, म्हाका गोर्व आसा, म्हाका कुण्णाटकाय आसा, ही पळय भावना आसा ती म्हाका नाका पुरो कोत्तात, ती सायबा तूं घे. अशें तर आमी ताका सांगीत, रोखडोच तो आमचें आयकता आनी तितलेंच न्हय आमकां सुटका दिता. ताचे कीन आनिकूय तुमकां तर करूंक जाय जाल्यार सुस्काराचेर करात. सुस्कार घेता तेन्ना आमी जिवे आसा, सुस्कार सोडटना आमी मोत्ता. म्हणटच सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें मरोन वचोनी. आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो कोरन्यो, आमची आठवणी सगळें भायर काडात. सोंपी पद्दती. सुस्कार भायर काडटना जेजूच्या नांवान तें सगळें काडशात तर जेजू 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 हे भाशेन करशात तर हें सगळें भायर सरतलें. दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना आमी तें घेना, आमी जेजूक आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान घेता म्हणून ताका हाजीर जायात. कित्याक दुसऱ्याक जायनाका, जेजूक आमी हाजीर जावया आनी तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येतलो. जशे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता तेन्ना पयले सुवातेर आमी कितें आहा तितलें आणयेंतलें भायर काडटा, दुसरे पाटी उदक घातलें की ना बाकीचें उरलेलें आसा तें काडटा, तिसरे पाटी साबू लायता, चवथे पाटी मागीर 2-3-4 पाटी मागीर उदकान आमी तें साफ कोत्ता. तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत तर आमी हेंच मनांत धरीत 5 मिनटांनी तुमी सारकी शांत जावंक लागतल्या. शांत जाली की ना हे भाशेन रातची न्हिदताना मागीर आख्खी रात आमची शांत जातली. कित्याक आमी न्हय, तो आमची रात चलयतलो. कित्याक आमी आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत केलेलें आसा. ह्या भावार्थांत आमी न्हिदोंक जाय.
सकाळीं पळयात 1 वर न्हय 4-5 वरां सारलेलें आसा तो ग्लास जशे भाशेन 1 वरान इतलो साफ जाता आमी 4-5 वरांनी सारकी नितळ निर्मळ जातले हांव सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटान उठोवंक जाय दुसऱ्यांक न्हय ताका एकवटान उठलीं की ना मागीर दीसभर मागीर ताची आमकां घोटाय मेवतली जशे भाशेन आमी मोबायल चार्ज कोत्ता हांव 1 वर घातलें की ना मागीर आमच्यान तो वापरूंक जाता तेच भाशेन जेजूचे गोठायेन मागीर आमचो आख्खो दीस सारतले हांव दुसरी मागीर आमकां कंट्रोल करची ना आमी कंट्रोलान आसतल्यान जेजूच्या आनी तो मागीर आमकां कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें सांगतलो सुचयतलो पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावनो कितेंय तर आमकां जाय जाल्यार सोंपें न्हय तें प्रॅक्टीस करूंक जाय प्रॅक्टीस कोत्ता तितली तें मागीर सोंपें जावंक लागतलें तांकां तर ऑर्गन वाजोवंक जाय वायलन रेबेक वाजोवंक जाय जाल्यार बेश्टें घेवन तें वाजोवंक जायना ताका प्रॅक्टीस जाय खूब तोकस घेवंक जाय मागीर तें शिकोवन काडूंक जाय मागीर तयारी जाली की ना मागीर आमच्यान सोंपेपणी करूंक जाता तेच भाशेन हें जिवीत जेजू बरोबर सारच्याक चड कठीण न्हय हें जिवीत मागीर आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन जियेतले हांव जशें जुवान फकत भायलें आमकां दाखयलें पूण जेजू आमकां भितरलें जिवीत जिवंक शिकयता आनी सगळीं वाचपां पळय आहा तितलीं तेंच आमकां सांगतात तर आमी इतलेंच करया पयले सुवातेर थोडो वेळ न्हिदच्या आदीं जेजू बरोबर सारया 5 मिनट आनी उठ्ठाणा 5 मिनट इतलें करूंक जाता की ना तुमच्यान न्हिदच्या आदीं 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका एकवटोन रावया सकाळीं उठ्ठाणा ताका एकवटोन उठया मागीर तें कोत्ताना कितें कोत्तलें आमी सुस्कार घेतलो की ना जेजून बरोवन आयल्या सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जायसर पोत्तून सुस्कार घेता तेन्ना जेजून बरोवन येता हांव सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 हे भाशेनूच आतां कितें जातलें आमची पळय भितर चिंतना भावना आसा ती उपरासतली मनांत येतली ताका भियेनाका ती कितें करतली आपल्या ताब्यांत करूंक सोदतली तुमकां ना ती चिंतना भावना जेजूच्या ताब्यांत करया जेजू जेजू म्हणून ती ताका दिवया भितरल्यान खूब तोळमोळ चलतली पूण तुमी ते भाशेन करात हो दुसरो भाग जालो तिसरो भाग म्हणजे तुमी इतली शांत जातल्यात तेन्ना तुमच्यान तुमची मागणी म्हणूंक जाता आनी ती मागणी सारकी खोरायेन म्हणटल्यात तुमी आमच्या बाबा तें न्हय आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज हें इतलें मागणें म्हणल्यार पुरो ओ नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरचेटा हिची मागणी आहा तितली बरी भाशेन म्हणटल्यात तुमी शांतपणे ताचो वालोर तुमकां मेवतलो तुमकांच न्हय तुमकां लागून दुसऱ्यांकूय मेळटलो हे भाशेन आमी पवित्र आत्म्यान बदतले हांव आनिकूय सांगपाक आसा पूण चड सांगिना इतलेंच आमी करया बाकीचें पळयात सारकें बरें जातलें सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन धरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट धरया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान बरोवन येता कोणें सांगलां तो तें जेजूनच आमकां सांगलां कित्याक जेजून आमकां म्हणलां हांव जिवीत तर सुस्कार घेना जाल्यार आमी जिवितान आसचे ना आमी जिवी आसची ना आमी मत्तेले हांव सुस्कार भायर सोडटना आमी मत्ता सुस्कार तर आमी पोत्तून घेना जाल्यार मेली आमी तर एके वतीन आमी जेजूच्या पास्कांत वांटो घेता ताचे सोवें आमी जिवंत जाता ताचे सोवें आमी मत्ता पावलून हें म्हणलेलें आतां आमी तें पूर्णपणे पवित्र पुस्तकांत सांगलां देवाच्या उतरां प्रमाणें जिवंक लागल्या इतलें सोंपें हें जिवीत हे भाशेन जिवया प्रत्येक सुस्कारान भायर सुस्कार सोडटाना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया भितरल्या भितर आनी तुमकां बरें दिसूंक लागतलें शांत जावंक लागतलें तुजें कूड मन आनी आत्मो आनी हो समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन घडटलो कुडीचो मनाचो आत्म्याचो आमी हे परी काळजांत थावन जिवंक लागतले हांव
काळजांतान जिवंक म्हणजे हे तिनूय भाग आमचे कुडीचे मनाचे आत्माचे एक जातात आनी हे भाशेन आमी जिवंक लागता. नाल्यार चिंतना एके वाटेन, भावना एके वाटेन, चाल दुसरे वाटेन. हे भाशेन आमी भितरल्यान सगळीं पिंजलेलीं कशीं आसा. ना, आमचो एकूट भितरल्यान घडोवन येतलो जेजू उदेशी. ताका लागून तो आमचो सोडवणदार आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवरान ताकाच परगटलो आनी ही बरी खबर जेजू आमचे भितर जियेता आनी आमचें जिवीत चलोवंक सोदता, कित्याक तोच जावन आसा आमचें जिवीत, आमची वाट आनी आमचें सोत. आनी कोणूच बापाशी वचना बगोर जेजू वरवीं. पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी आतां जियेता. पवित्र आत्म्यान आतां आमी भरोवन आयिल्ले आसा. प्रत्येक सुस्कार जावन आसा पवित्र आत्म्याचें स्थान. हें स्थान जेजूक आमी एकवटोन जियेता आनी ते दोगूय जाण आमकां बापायची घोटाय दितात. सुकली आमी दोळे उक्ते करुया, उबी रावया. आनी हो भावार्थ आमचो परगटून आमचें जिवीत देवा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या सोबें खोलावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्यात बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धोर्मांत परगट जाल्लो संदेश आमच्या काळजांनी बाळगून आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमची थोडी मागणी उबारुया. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून आपले पोरचेक देवाच्या दोयाल मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणे आयकून घे, आमचे मागणे तू आयकून घे. अरोण्यांत सोर्वेस्पोराक एक वाट तयार करात. अरोण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सर्व धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय, पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडूंक तांकां जानवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे तू आयकून घे, आमचे मागणे तू आयकून घे. म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आज नवे सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू करतना ह्या सोयंब्या व्हडत्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक
आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal बापा, Bapa, दोयाळ बापा, आमची मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. म्हजे पातल्यान म्हजे वोन बोलवून एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हो क्रिस्त येण्याचो काळ. देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळजांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसुरणेक आयती रावंक आनी सोम्याक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीत करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आसा ती आतां देवा बापा मुखार दवरया. Doyal बापा, Bapa, दोयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमी कोरोना व्हायरसा पासत जे संवसारान पसरलेले आसा, दुसऱ्या देशांनी ते सेकंड वेव स्टार्ट जाल्लो आसा, आमकां देवान राखलेली आसा. साहेब आमचे पासत राखता, तर हांव हे मागणें कोत्ता. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पोल मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसून C16 page 35, C16 page 35. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपणा मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या नव्या पवित्र सोबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकळुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर घेवन आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका चोय चोय. उसर्गी तुका चोय चोय. उसर्गी 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 तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका चोय. उसर्गी तुका चोय चोय. उसर्गी 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 तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu amio unokata ani kachile
तितले पावटी तू वैभवानीसो आमी तुझे मरण मुरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान आमी सदांच आसा. तर ह्या वेळार जेजूक एकवटान सगळीं आमची ते आसा मागणी मनांत दवरया आनी मनशां पासून आमी मागता तांकांय आनी जेजूक एकवटान आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशें नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आसलेल्यांकूय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूक एकवटान एकामेकाक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी तुका हांव वेंग मारतां आनी म्हाका तुका सगळोच एकवटान दवरतां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
तुम्ही बसूनच रावात. आमी सगळे पाद्री तुमचे सरशी येतले आनी कोमया तुमकां तुमच्या जाग्यार दितले. D13 Jesu Boria Golia, page 54. D13. Jesu Boria Golia, Jesu Swatik Boria, Sorgitan Tudiolu, Sorung Maka I love.
दोळे धांपून जेजूचो आमच्या काळजांत आसा. देव आमच्या काळजांत जियेता. ताका आमी एकवटून रावया. ताची गोठाय तो आमकां दितलो, आमकां पेकोवणी दितलो कुडीची मनाची आत्म्याची. आनी आमचें जिवीत ताणें सांगल्या प्रमाणे परिपूर्ण करतलो. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. थोडो गत बसात. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देवान ही संदी दिलेली आसा. तुमी आशेताल्यात आनी म्हणलें तुमकां हांगसर येवच्याक आनी शेकी आयल्यात, पूण आनंद शांती तुमच्या मदें तुमी ती घोट धरात. जेजू आसा आमच्या मदें, ताका एकवटून रावात. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाना हांगसर जी आमकां वावर करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करून म्हणटा. सांकिस्तांव तांचे बरोबर आसात तीं वाचपां केल्लीं आसा, गायन केल्लें आसा, आनी हेर आमचे वॉलंटियर्स आतां पर्यंत वावुरतात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां एक म्हायती दिवंक जाय. सायबाची कूड कॅस्केटीन आसा. म्हणजे ती कॅस्केट 2-4 वर्सां आदीं ताचेर निरीक्षण केल्लें. म्हणजे कितें कशी आसा पळय ती. म्हाका नेमल्या तेन्ना हांवें म्हणलें बरें साफ करूंक जाय. सगळो लोक येवन म्हाका सांगतलो हांव साफ कोत्तां, तूं साफ कोत्ता. हांवें म्हणलें कोण साफ करनाका, हांवच कोत्तां तें, कित्याक तें बरे भशेन करूंक जाय. हांवें सुरवात केली, पूण म्हजो फ्रेंड येवन म्हाका म्हणूंक लागलो ना, तुवें करूंक फावना, स्पेशलिस्टांनी करूंक जाय. मागीर ते कशे हाडटले आमी? हे स्पेशलिस्ट ASIचे आहात ते करिना. मागीर कितें करया? म्हणूंक लागलो हांव तुका मदत करतां. आदीं 1996 ह्या वर्सा इटालियान येवन हांगसर वावर केल्लो. सगळें डॉक्युमेंटेशन आसा. ताणें तें म्हाका दाखयलें. तो म्हणूंक लागलो आमच्या बॉसां कडेन उलय तूं, आनी ते मागीर इटालियाक थंय हाडटले लोकांक. हांव उलयलो, ताणें हाडले. 5 दिसांक ते मायाच्या म्हयन्यान आसले तेन्ना सगळें ताणें पळयलें, ताचेर निरीक्षण केलें, आनी ताणें आमकां एक रिपोर्ट धाडलो. कितें कितें करूंक जाय पळय तें. ती कॅस्केट तिका आमी म्हणटा मास्त्रेलियन कॅस्केट. ती कॅस्केट म्हणूंक लागली 1637 घडून हाडलेली. तो मास्त्रेली म्हणटा पळय, तो जेजुईट पाद्री नापोलीचो, तो युरोपाक थान जपानाक वेतलो. सायबानूच ताका सांगलेलें तूं थंयसर मोत्तलोय म्हूण मारती जातलोय. तेन्ना तो हांगसर आयलो, ताका ताणें भेट दिली.
तें सगळें नाचलेलें तेन्ना, सादें आहलें तें. म्हणटच ते सायडीन पर्यंत नाचलेली ती त्या वेळार, हे सायडीन नाचलेली. म्हणून ताणें पळयलें आनी म्हणूंक लागलो ताका बरी कॅस्केट करूंक जाय. येताना तो व्हडल्या मनशांक मेळ्ळलो, तांकां ताणें सांगलें, ताणें ती पयशे दिले आनी हांगसर गोंयांच ते घडोवन हाडली. गोंयच केलेली आसा ती कॅस्केट, जंयसर आमी सायबाक थिंचर दोत्ता. म्हणटच हे कितें म्हणूंक लागले, इतलीं वर्सां जालीं ताचेर कांय वावर करूंक ना आनी 10 वर्सां तर आमी तेच भाशेन धरीत ती सगळी पडोवन उडयतली. म्हणटच ताणें म्हणलें कितें करपाचें. ते म्हणूंक लागले आमी इतालियाक 1 वर्सभर ताचेर पूर्ण वावर करता फॉर फ्री. तुमी फकत हांगसोत्तान थिंचर व्हरूंक जाय, थिंचोत्तान परतून हाडूंक जाय. पूण तें इतलें सोंपें न्हय, ताका खूब बंदोबस्त आहा. गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट जावंक जाय तें, कित्याक ही एकदम प्रेशियस, कोणाच्यान हात लावंक जायना ताका. म्हणटच ताणें म्हणलें बरें करया बंदोबस्त. ASI बरोबर हांवें बंदोबस्त केली, दुसऱ्या स्पेशलिस्टांक हाडून हांवें ताचेर चर्चा केली, सगळें तयार जाल्लें. ते म्हणूंक लागले नाका, हांगसरूच दवर, हांगसरूच करया आमी. म्हणटच बरें म्हणलें करया. म्हणटच आतां 10 डिसेंबराचे हाचेर वावर सुरू जातलो. ते सकयल काडटले. सायबाची कूड आमी वयरूच दवरतले. 1954 त्या वर्सा ती कूड ताची ते हातून ग्लास अर्नान घातल्या, म्हणजे काचीच्या त्या काशावान दवरल्या. तेन्नासान आतां पर्यंत ते इतालियाक सावन हाडल्या. ताचे बरोबर एक कॅस्केट हाडलेली, ती भायर आसा, तातूंत आमी दवरतल्या आनी ती वयर आसतली. मागीर आमी सगळे फोटो बाटो सगळे काडलेले आसा. आतां ते सोमारा दीस येतले बाकीचे, पूण आमी आतांच करूंक ना तें काम. 2 वर्सां जालीं आमी ताचेर वावर करीत आसा. ते म्हाका येवन मेळटात, हांव तांकां मेळटा, दुसऱ्या स्पेशलिस्टांक हाडलेले आसा आमी, भायर ताचे जे धाडलेले आसा ते आमकां सांगतात. खूब वस्तू चालू आसा. आतां आमी कोत्ताना सगळे CCTV कॅमेरा घालून बा कोत्तेले हांव. म्हणटच तेन्ना तुमकांय पळोवंक मेळटलें आमच्या युट्यूबाचेर. म्हणटच थंयसर तुमच्यानूय पळोवंक जातलें कितें चलता पळय तें काम ताचेर. खूब प्रेशियस तें. हो मॉझुलियम ताज महालाच्या आदीं करून हाडलेलो आनी तो तितलो प्रेशियस आसा. धाकटुलेंच आसा पूण एकदम प्रेशियस तें. आख्ख्या संवसाराक तें जाणत. म्हणटच हे भाशेन ताचेर आतां म्हणून तूं वावर स्टार्ट जातलो. दुसरें कितें सांगूंक जाय तुमकां, हांगसर मिसां आमी स्टार्ट केल्लीं आसा. केन्नासान हांव स्टार्ट करूंक सोदतालो एका एपाचेर, पूण हांवें म्हणलें मातसो गोंदळ जायत, थोड्या जाणांक तें फंक्शन करूंक जाता, थोड्यांक जावचें ना. पूण आतां हांवें पळयलां की तें तर आमी करीत तुमकां सोंपेपणी जातलें. नाजाल्यार आमकांय तुमकांय त्रास जाता. आख्खो दीसभर आमकां फोन करतात, दुसरें काम कांय करूंक जायना, कोणा एकल्याक तिचो दोतचें पडटलें. ताका लागून आतां एक एप आमी स्टार्ट कोत्ता. कालूस्थान आमची ताचेर पोत्तून बंदोबस्त स्टार्ट केलेली आसा. तो तुमच्यान मागीर 7चे मिसाक, 8चे मिसाक आनी फुडें दुसऱ्या आयतारा दीस आमी ते भाशेन मिसां कोत्तल्या. 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे आदले भाशेन. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. सांगेची मिसां आमी दवरूंक ना. सांगेची मिसां आमी लायव्ह तुमकां हाचेर युट्यूबाचेर दाखयता. तो तुमच्यान थंयसर पळोवंक जाता. 6:30 आमी त्यो स्टार्ट कोत्ता. 7 मीस स्टार्ट कोत्ता इंग्लीश भाशेन आनी मागीर पयलो आमी बुजोवन दवरता आनी मागीर त्योस कोत्ता. आनीकूय कार्यक्रम आसतले पूण हे भाशेन आमी स्टार्ट केलेले आसा. तर तुमच्यान थंयसर युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. युट्यूब आमचो खंयचो आसा बजिलिकेचो, ताका आमी म्हणटा ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉर्न जिजस इंडिया, गोवा इंडिया असो दवरलेलो आसा ताचो युट्यूब. तुमी खूब जाणां पळयतात आनी ते जाणा, पूण आनीकूय जाण दाखयतात. म्हणून तुमी जेन्ना एडवर्टिजमेंट पळयतात तें आमचें युट्यूब न्ही. आमी ते एडवर्टिजमेंट बा कांय दवरूंक ना. आमी फकत तुमचें पासत बरें पळय तें करूंक सोदता. ताचेर आमी फायदो काडूंक सोदिना. फायदो देव दितलो, पूण तुमी म्हणून हितून तें जाणा जायात. नाजाल्यार तुमी म्हणटात फादर कितें एडवर्टिजमेंट बा दाखयतात तुमी, आमच्या युट्यूबाचेर तें ना. तर तुमच्यान तें पळोवंक जाता. तर आतां उबी रावन आमी ते म्हणा घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं आनी सर्वपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं.
बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. वेच्या आदीं आनी एक मातशी सुचना आसात. दर 6 तारखेर म्हणजे आयच्या दिसा कोपेलान सायबाच्या मीस जातालें 10 आयज जावचें ना, कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां मदत केली. मायाच्या म्हयन्यान थंयचो ताणें ते सगळे नोये उकडले, पूण एकदम डेंजर आसलेलें कित्याक रोखडोच पावस आयलो. पूण कितें केलें, रोखडेंच तें काम करून पयलो भाग केलो आनी आतां ताणें दुसरो भाग केलेलो आसा. तें सारकें कोसमेल्लें, हातून भरलेलें, वायेन भरलेलें, पोट्टेलें हाल्लें ह्या वर्सा. म्हूण ताणें तें सारकें करून काडलेलें आसा. पूण आजून सगळें थाऱ्यार हाडूंक ना. फुडल्या म्हयन्यान म्हणजे नव्या वर्सान आमी थंयसर सोयेर मागीर मीस स्टार्ट करतले. वचात, जेजूच्या मोगान आनी ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पेज 106 G16 तारका ये बेगीन बेगीन G16. Tarkaye begin begin, Tarkaye utrunci, Tarkaye kadunara, Usmaranata, Amci patron utrunado, Sasnechili nako. Tarkaye begin begin, Tarkaye utrunci, Tarkaye begin begin, Tarkaye utrunci. तुम्ही मातशी सगळीं बसात. ही लायन मातशी बेगीन स्टार्ट करत भायर वचपाक. उमा घेवन तुमच्यान भायर वचूंक जाता, नाल्यार खेड जातली तें बरें न्ही तुमकां. ही सायड वचात पयलीं.